मुरलीधर सर, हिज ग्रेस मुरलीधर चरणदास प्रभुजी चार्टर्ड अकाउंटंट असत तांणी दुबयांत असती तांणी कृष्णा कॉन्शियसनेस 2004 सुगून आणि तांणी हे दीक्षा घेतला तांणी तांकां इनिशिएट केला हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजान. राधानाथ स्वामी महाराजाचे विशयाक हांव थोडे वाचिला आणि ते वाचून म्हाका दिसलें इतले कष्ट कोणे भोगतावे लायफांत म्हणून तीच म्हाका भारी खुशी जाली आजी. आनीक आमकां मुरलीधर प्रभुजीन तांगेले तांणी आज दर्शन दिला ते आमकां खुशी जाता. आनी सो तांणी लोकल यात्रा थंय कृष्णा देशांत तांणी लिडरशीप घेतला वल्लभ प्रभू तांगेले. आतां आमी तुमगेले आयकताची. नमस्कार आणि स्वागत मुरलीधर. हरे कृष्ण माताजी, मस्त धन्यवाद तुमका. फर्स्ट टाइम करची तुम्ही कृष्ण भाव चॅन्टिंग करता हरे असता. कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. जय राधा माधव सांगून सूर करता हूँ. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवनचारी. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक स्वागत आसा आयच्या बेसिक्स ऑफ भगवत गीता सेशनांतू. आजी आम्ही चर्च करू वता आसाची अवतारा विषय. कोण अवतारा अस म्हण तांकां कशी आयडेंटिफाय करचे म्हणाले ताजे विशय देवचे 30 मिनिट 40 मिनिटांत आम्ही प्रयत्न करूया ताजे विषय कसं म्हणून पळोवचे तरी. पूर्ण पुरुषोत्तम
कृष्ण परमात्मा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ कुटीर आमगेले लोकल यात्राचे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया तंगेल चरणांतू प्रार्थना कोरनु तशीची आमगेलोटू वरिष्ठ वैष्णव जावन आशिल्ले हिज ग्रेस गुरुदेव प्रभुजी आसाची श्रीला प्रभुपादाल डिसायपल तंगेले चरणारविंदा नमस्कार करता आसा पूरा वैष्णव वैष्णवी तंगेले प्रार्थना अनुग्रह मागून घेता आसा पूरा मलगडेंगेले आशीर्वाद निम घेता आसा आणि धाकल्यांगेल प्रार्थना मागून घेता आसा बेसिक्स ऑफ भगवत गीता तू सनू एक पुस्तक आम्ही सूर केलेलं आसा थिमॅटिक बेस तू तंतुले चर्चे करवत आसाचे आमी त्या पुस्तकांतू यह पर्टिक्युलर पुस्तक बेसिक्स ऑफ भगवत गीता हंतू आम्ही कवर केलेलं आसा फुडली पंथा हिज ग्रेस दीना दयाल सचिपुत्रा त्यांनी डिसेंट ऑफ गॉड म्हणून संतू दोन्ही थिमॅटिक स्टडीन तू दोन्ही श्लोक कवर केलेला आसा जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना अर्जुना का कृष्णान सांगचे अवतारा विषय केदना एवचे म्हणाले धर्म स्थापन करूक भक्ता तंका आणि मुनी तंका सहाय करूक आणि असुरा तंका मारणू अंग तुकुनु भायर करूक तशीची अनेक श्लोकान सांगिल आसा 4.8 अंतू परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदस्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे केदना देवाना एवचे म्हणले भक्ता तंका आस्वादन दिवचे की देवाला लीले विषय सांगून अति सुंदर तरीकेरी आज आम्ही पळोवचे वता आसाची सिम्पटम्स ऑफ एन अवतारा म्हणून इत्तिमितीन या थीमाक मस्त इम्पॉर्टन्स आस म्हणल्यार मस्त पण आमी ऐकूचे पुरो की मस्त अवतार आसाची म्हणून तंतू कंची सम कंची चुकी म्हणल्यार आमकां कळयच ना इत म्हळ्यार भारताक अनेक एक नाव कसं आस म्हळ्यार गॉड फॅक्टरी देव उद्भव जावची जागो कितलीकी जण देव म्हण सांगून भोंवता आसताची तेंचे आमकां कळना की खंयची देव कोण सम कशी सम ते सम की फट्टी की म्हळ्यार आमकां फक्कन आयडेंटिफाय करूं जायना हांगायची चर्चा विशय कसो आस म्हळ्यार फटिंगपण कोरून देव म्हण सांगून भोंवता लागले तुकून धूर कशी रपचे म्हळ्यार भगवत गीते मुखांतर श्रीमद भागवतमा मुखांतर आमकां सांगून दिता आसा यायची ती मानतो तंतू 5 मुख्य पॉइंट सांगून दिता आसा कसं म्हळ्यार फर्स्ट पॉइंट ही मस्ट बी प्रेडिक्टेड इन द स्क्रिप्चर शास्त्रा प्रकार तंगेले विवरण असू का म्हळ्यार आशिल्ले भितर व्हड इम्पॉर्टंट पॉइंट जावन सांगून दिता आसाची चैतन्य महाप्रभून साक्षाल चैतन्य महाप्रभून सांगवस की चैतन्य चरितामृता मध्य लीलांतु 20 श्लोक 353 20 अध्यायांतु 353 श्लोकांतु सर्वज्ञ मुनिर वाक्य शास्त्र प्रमाण अमसभा जीवेर हयशास्त्र द्वर ज्ञान अजर तुका समळ्ळेरी महामुनी व्यासदेवाला तुकुनु पूरा भक्ताचे भक्ता भक्ती मार्गाचे विषय
त्यांनी पुस्तक शास्त्र रूपेण पुस्तकान बरोवन दवरलेलं आसा, कंपायल केलेलं आसा. तांत तुकून वजलेरी आमकां शास्त्रा विशयी कळटा म्हणाले चैतन्य महाप्रभून उल्लेख केलेलो आसा. इति म्हळ्यार साधारण जीव केन्नाय तमोगुणांत आसता. ताका खंयची चुकी खंयची सम म्हणून फकन कळना. तांतुकून मुखार सून वचून ताणें सत्व गुणान पावका आनी शुद्ध सत्व देवाले भक्ती मार्गांत मुखार सुशेक पळोवका. तेन्ना मात्र ताका भक्तींत देव कोण भक्ती मुखांतर देव कोण म्हूण कळचें. आमकां एक मन आमी कोण कसो घेवका म्हणल्यार देव म्हणल्यार केन्नाय परफेक्ट. ताका इनपरफेक्ट म्हणलें ना ताका देवाक. खंयचेय व्यक्ती आसो तो खंयचेय लेवलांत आसो जीव ताका इनपरफेक्शन आसा. सानू पूण इनपरफेक्शन आसता. ताजे खातीर आमी कसो करता म्हणल्यार साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तमाक शास्त्र मुखांतर आमी मना करून घेवका. ते कशी मना करून घेवचे. मुंडक उपनिषदान सांगू आसा तद्विज्ञानार्थम सगुरुम एव विगच्छति समित्पाणि श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम. केदन एक व्यक्ती गुरुक नमगता आनी परंपरागत जावन आशिल्ल्या त्या गुरू आश्रय घेता आनी तागेल मुखांतर शास्त्रा विशयी मना करून घेता. कोण देव म्हूण मना करून घेता तेन्ना ताका ज्ञान मेळटा म्हणाले हे श्लोका मुखांतर सांगू आसा. फर्स्ट पॉइंटांत आमी कसो चर्च केलेले ही मस्ट बी प्रेडिक्टेड इन द स्क्रिप्चर. आमी पळोवचे पुरो शास्त्रांत श्रीमद भागवतम हांव शेअर करूं पळयता. आतां स्क्रीन दिसता की म्हगेले. वय प्रभुजी दिसता. फर्स्ट स्कंदांत तिन्नीचे अध्यायांत 28 श्लोक सांगता आसा एते चां सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृदयन्ति युगे युगे. कसं म्हणता सचंगा हाजी फूड आशिल्ल्या हे अध्यायांत तिन्नी अध्यायांत मस्त अवतारा विशयी सांगता आसाची. त्या अवतारा विशयी आमकां मना करून घेवं येता. त्या अवतारांत कसो विशय सांगता आसाचे म्हणाले पूरा नमुन्याचे अवतार लिस्ट तांतू दिता आसाची. 4 कुमार नारद वराहदेव मत्स्यावतार यज्ञ नरनारायण कर्दम कपिल दत्तात्रेय हयशीर्ष हंस ध्रुवप्रिय कृष्णगर्भ म्हणटा तांकां ऋषभ पृथु नरसिंह कूर्म धन्वंतरी मोहिनी वामन भार्गव परशुराम राघवेंद्र व्यासदेव प्रलंबारी बलराम कृष्ण बुद्ध कल्की अशी 25 अवतारा विशय या अध्यायान सांगता 1.3 अंत. आनी तंतु कडेर येता 28 अंत आमी आतां वाचिल्ल्या श्लोकांत सांगता सर कृष्णस्तु भगवान स्वयं. कृष्णाल विशय थंय सांगता आसाची पूर्ण पुरुषोत्तम जावन आशिल्लो कृष्ण परमात्मो स्वयं भगवान म्हणलेले थंय सांगून दिता आसाचे आमकां.
तशीच आमी पळयलेली ताजे फुडें आमकां इन्कारनेशन सर्च म्हणटा मस्तपण दिसू पुरो बुद्धाल विशय केन्ना सांगिल्ले बुद्धाल विशय श्रीमद भागवतमांतू श्रीमद भागवतम बरोवन जेत्ताची आमी पळयलेले बुद्ध कोण म्हणून ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय शुरद्वुषं द्विषां बुद्धो नामा नज्ञसुत किकक्तेषु भविष्यति बुद्धालो बुद्ध केद्न जेत्ता म्हळ्यार सांगिल्लें फस्ट कलियुगांतू सूर्यतन बुद्धाले अवतार येता म्हळ्यार सांगिल्लें आसा खंय येता म्हळ्यार सांगिल्लें आसा त्यानंतर कसले कोणाल पुत्र जावन येता म्हणून अंजना पुत्र जावन येता म्हणाले सांगिल्लें आसा तशीच आमी पळयता चैतन्य महाप्रभू विशय सांगिल्लें इकरा स्कंदांतू पंचाध्यायांतू 32 श्लोक कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् यज्ञै संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा कलियुगांतू 500 इयर्स फुडें चैतन्य महाप्रभू अवतार केला जाल्लेलो आसा खंयच्या रुपारी कसं करूक साक्षात कृष्ण परमात्मा श्रीमती राधाराणी कृष्णाला ओट्टू जावन कसं करू उपर संकीर्तन यज्ञ करूक लढाई करूक नाही संकीर्तन करून कलियुगान गोत्त आसा जणाक टायम मेळना जणाक मस्त नमुन्याचे सामग्री आसना शुद्धता आसना तेन्ना कशी पुणी तांकां वैर कोरका ताजे खातीर कसं कोरका संकीर्तन यज्ञ कोरका म्हणलें आमी हांगा पळयत तशीच 12 स्कंदांतू दोन्ही अध्यायांतू कल्की विशय सांगिल्लो आसा कल्की केन्ना येता म्हणाले आनीकय 432,437 इयर्स आता 5,500 इयर्स जाला मात्र चैतन्य महाप्रभूने आखिर एंडांतू साक्षात कृष्ण खंयचे अवतार येता कल्की अवतारांत येता म्हणाले सांगिल्लें आसा कशें येता खंय येता म्हणाले पुरा तांतूं विवरण दिल्लेलें आसा हांत आमी कसं मना करून घेवया शास्त्रांत सांगन म्हूण जाल्यार आमी कोणाकय ते अवतार जावन नमगून घेवचे ना म्हणून कोणेय सांगू ते कसले हे शास्त्र कोण बरयलेलें साक्षात वेदव्यासान आता श्रीमद भागवतमान तू कसं सांगिल्लें आसा वेदव्यासूय एक अवतार म्हणून सांगिल्लें आसा तेसल वेदव्यासान हे शास्त्र कंपायल करून पुस्तक रुपेर आमकां दिवचे प्रयत्न केलेले म्हळ्यार आमकां एक पंथ आयकून श्रुतीधर म्हणून जायना आमकां आयकून कुडले अप्रास सांगचे तितली कॅपॅसिटी ना तसल जणा खातीर तसल जिवा खातीर तांणी ते बरोवन आमकां दिल्लेलें आसा मना करून घेवची म्हणून दोन्हीच कसं सांगला म्हळ्यार कंडिशन ही मस्ट डिस्प्ले हिज युनिवर्सल फॉर्म विराट रूप भगवद्गीतांतू 11 स्कंदांतू 11 अध्यायांतू आमी आयकलेलो आसा की विराट रूपा विशय कोणाय हे श्लोक वत्ताच या पर्टिक्युलर श्लोक हाँ अजित प्रभुजी यस माताजी श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च हरे कृष्ण थँक यू अंतु कसं चर्चा जाता आसा अर्जुनाक कसं आशेशिल्ले देवाक तांगेले विराट रूप पळोवचे आशेशिल्ले तांत आमकां कळटा हे विराट रूपांतू देव सांगता सांगा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा सेड टू अर्जुना
O son of Pritha, see now my opulences, hundreds and hundreds of thousands of varied divine and multicolored forms. त्या पळयलेलेची त्या पळोवच खातीरची कसं केला कृष्णानं तुका तुका चक्षुन पळोवचें जायना हांव दिव्य चक्षु दिल्ली शिवाय म्हणून देवानं दिवका जाले ते दिव्य चक्षु तांगेले त्या रूप पळोवचें विराट रूप पळोवचें तेन्ना तांणी तांकां मना करून घेवयात की असल एक रूप त्या व्यक्तीक दाखोवचें जाता म्हणाल दोन्ही कंडिशन सांगिल्लें आसा तिन्नीच कसं सांगिल्लां म्हळ्यार he must perform extraordinary activities impossible to others to perform. तसल एक अवतार देवाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावन आशिल्लें आमकां आलोचन करूं जायना तसल चड करूं जाता म्हणाला तसलें कार्य तांणी करून दाखोवका म्हणून आमी पळयला मस्त जणांक श्लोक गोतस पुरो हे दामोदर म्हयन्यान तूं गोवर्धन पूजतना हे सांगोस कौंडिन्य मुनीन केन्नाय सांगची हे श्लोक गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं कसं अंक गुणगान करता असा पूर्ण साक्षात कृष्ण कोणाक उकळले गोवर्धन पर्वताक तागेले लेफ्ट हँडान आशिल्ले भितर सोन बोट्टान उकळले आसा कोण ते देव उकळले ते देव कशे आसा गाई एक चरयताले चल्लो मस्त नमुन्याचे दैवीक जेवण आशिल्लें कार्य केल्लें त्या चेल्ल्यान त्या चेल्ल्याक हांव प्रार्थना करता असं म्हणटा आसा वृंदावनात त्या चेल्ल्याक गोविंद गोपिका प्रिय गोवर्धनधरं वंदे ते पोट्टान उकळले देवाक आमी प्रार्थना करता असाची आमी लेकोस की सान बोट्टान आमकां कसले उकळूं जायना उकळचें सोडी कसलेय ताजे भितर काम जायना तसल एक बोट्टान देवान 7 दीस 7 राती गोवर्धन पर्वत उकळलो तशीच रासलीलांत एककले लोट्टू देव नृत्य करत आशिल्लो कितली गोपिका स्त्री आसत तेंगे लोट पुरा एककले लोट्टू राबून नृत्य करत आशिल्ले तशी न्हय की एकले एक कडेन मात्र मायर विंगडाकलेले जमकल मायर विंगडाकले न्हय एककले लोट्टूची द्वारकांतूय तुमी आयकुचे परोची नारद मुनीन सांगिल्लें हांव एकक घरकड वतना श्रीमद भागवतमा सांगू आसा नारद मुनीन एकक घर पळोवचें वतना की देव पुरा घरकड आसता एक घरकड चेडवां खेळ नासता एक घरकडे कसले संस्कार करून नासता एक घरकडे नावचे वता तशी मल्टिपल जागेरी देवालय विवरण त्या अध्यायान दिवचे आसा श्रीमद भागवतमान तूं नारद मुनीन विसीट करचें तूं चारीचे कसं सांगला म्हळ्यार कसलेय एक युनिक ही मस्ट हॅव अ युनिक मेसेज अँड मिशन अंत आमी पळयता देव कंच रुपारी आयलो म्हणल्यार आमी आतां पळयलें 500 इयर्स फुडें एक मिनिट हांव शेअर करता आसा कंच रुपारेत म्हळ्यार कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञै संकीर्तन प्राये रेजंती हे सुमेधसा संकीर्तन यज्ञ प्रोपगेट करू का आम्ही पळयत की 12 स्कंदांतू 3 अध्याय 52 श्लोकांतू कृते यद्यायतो विष्णु
त्रेतायां यजतो मकै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तना. कोणाके श्लोक वाचुकम् अस्ति? हरे हे कृष्ण श्लोक कोणे प्रभु म्हणते? यस. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम कृते यद यच्चा कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेता त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् कलौ तद्धरिकीर्तनात्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये फर्स्ट लाइन मीनिंग कोणे सांग गोत्तस की कोणाके? कृते यध्यायतो विष्णु म्हणलेरी ಕೃತಯುಗಾನ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂತು ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂತೂ ಯಜ್ಞ ದ್ವಾಪರ युग अर्चने वंदने आणि कलियुग ಅಂತ बरी हरिनाम संकीर्तनाचे सिद्धी पुरा मेळता म्हण हरिनाम संकीर्तन. थैंक यू मदर. हरे कृष्ण. थैंक यू. हरे कृष्ण. कृते यध्यायतो विष्णु आम्यत कंची युगांत असायची कलियुगांत असायची. आणि तू कसं सांगता असं 4 युगाविषयी सांगता असायची. सत्ययुगांतू कसं करू आशिल्लें मला सांगता असायची. सत्ययुगांतू कसं जाला म्हणल्यार देवाले विष्णूले नाव विष्णूक मेडिटेट करता आशिल्ल्याची म्हणून मेडिटेशन आमी पळोवचे पुरोची मस्त नमुने अवतार ना म्हणजे मेडिटेशन इम्पॉर्टन्स दिव काम आणि त्या मेडिटेशन खंयचे वयरी विष्णूम न्ही खंयचे एक कॅन्डला लायटा वयरी ना म्हणजे खंयचे एक प्रकाशा वयरी नाल्यार डार्कनेसा वयरी कसं म्हणलें ना आणि तसले कल्ट होड करू पळयता असायची. शास्त्रांत कसं सांगिल्लें कृतेय ध्यायतो विष्णू त्या केन्ना सांगिल्लें सत्ययुगांतू ध्यान करका म्हणलें कलियुगान न्ही सत्ययुगांतू विष्णू नावारी ध्यान करका. त्रेतायां यजतो मकै त्रेतायुगान कसं करका परफॉर्मिंग सॅक्रिफायसेस यज्ञ. कलियुगांत आमी यज्ञ करू पुरोची जाल्यार त्या रेकमेंड केलेले खंयच्या युगांतू त्रेतायुगांत आत्ता युगान न्ही. सत्ययुग जाल्यार कुठले त्रेतायुग सुरू जातना त्या वेळार सांगिल्लें कसले यज्ञ करका म्हणून. आत्ता मी मस्त पंता यज्ञाला बसता न्ही मन दृढासना देवाल वयरी नाही जाल्यार तांतूक यज्ञ घालचे कसलेय वस्तू जेवो ताजे वयरी ताची क्वॉलिटी आसना ताका ते शुद्धता आसना जाल्यारी आमी करताची देवा जाल्यार तुका प्रार्थना करून जाल्यार ते रेकमेंड केलें ते केन्ना त्रेतायुगाक. द्वापरे परिचर्यायां द्वापर युगान कसं सांगिल्लें देवस्थाना वचून देवाला आराधन करूक पूजा पाठ करूक अर्च विग्रह येद्रा बैसून देवा नमस्कार करचे पूज करचे ते सगळें सांगिल्लें द्वापर युगान. आमी आतां करताची घरकड आज आतां दामोदर आरती केल्लेलो आसा सगळ्यान एक भारी अति सुंदर तरीकेरी दामोदर आरती केल्लेलो आसा. दामोदर आरतीक एक इम्पॉर्टन्स कसो आसा ताका केद ना म्हणल्यार टायम ना की आतां लायक टायम की ना म्हणल्यार ना सकाळी तुकून राती केदनाय आमकां देवाला दामोदराला आरती करूं येता. दामोदर अष्टकम सांगून देवाला आरती करचे त्या सुंदर रूप मनांत दवरून घेवन आरती करचे. घरा घरा वचून ह्या म्हयन्यांत कार्तीक म्हयन्यांत आरती करचे तांतू आमगेले भक्ती वाडता.
तांतू संशय ना इत म्हळ्यार आमगेले बेसिक नेचर कसं आसा आनंदमयो अभ्यासात मनाक तृप्ती जेवका म्हणाले आनंद येवका म्हणाले ते आनंदाक आशिल्लें रूप आमकां स्पेशली आमकां एक योग्यता आसा की गौड सारस्वत ब्राह्मण कुलांतू आमकां जन्म घेतिल्लो आसा ताजे मितीन थोडेपुणी ज्ञान आमगेले स्वाम्यांक गेले आनी तांगेले कृपा मितीन आमकां मेळ्ळेलो आसा ते आमकां मुखार व्हरूंक आमगेले प्रयत्न करता आमी कलियुगांत आसाचे कलियुगाचे विशय कसो सांगिल्लो आसा कलौ तद्दरी कीर्तना कलियुगांतू ध्यान केल्लेले यज्ञ केल्लेले आनी देवाले अर्च विग्रह केल्लेले फल कशी मेळटा तदौ कलौ तद हरी कीर्तनात् हरी कीर्तनात् कसं करका देवाल नामस्मरण करका देवाल नामस्मरण कशी करचे खंयचे सांगिल्लें आसा कली संतरण उपनिषद तांतू सांगिल्लें आसा कोणाल नांव काडका म्हणून कृष्णाले नांव काडका म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे 16 अक्षर खंयची व्यक्ती काडता की कलियुगांतू त्या व्यक्ती सत्ययुगांत केल्लेलें ध्यान केल्लेलें फल त्रेतायुगांतू यज्ञ केल्लेलें फल आनी द्वापर युगांतू परिचर्य केल्ले देवाल परिचर्य केल्लेलें फल बरी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे या म्हणलेले मितीन मात्र मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा चारीचे पॉइंट हांगा सांगिल्लें आसा कसला ही मस्ट हॅव अ युनिक मेसेज एंड मिशन चैतन्य महाप्रभून आमकां युगधर्म सांगून दिल्लेलो आसा की कृते यद आमी पळयलें कलौ तद हरी कीर्तनात् हे संकीर्तन यज्ञ ब्रह्म मध्व गौडीय संप्रदायांतू अशी न्हय की पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण आला चैतन्य महाप्रभून मात्र केल्लेलें म्हणून मध्वाचार्य ब्रह्म मध्व संप्रदायातून येता आसा वल्लभाचार्य अशी पुरा आचार्य त्यांनी कृष्ण परमात्माक पूर्ण पुरुषोत्तम जावन पळयलेलें आसा इवन शंकराचार्यान भज गोविंदम गोविंदम भज मूढमते भज गोविंदम म्हणून सांगिल्लें आसा पंचाचे लास्ट पॉइंट कसं सांगिल्लें म्हळ्यार ही मस्ट हॅव सर्टन स्पेशल features on his body as per revealed scriptures शास्त्रा प्रकार त्या अवताराला अंगारी स्पेशल जावन आशिल्ले मार्क जो फीचर्स आसका म्हळ्यार सांगिल्लें आसा आमी पळयत कुंती महाराणीन देवाले विवरण दिवचें आसा शेअर करू पळयता सगळ्यांक गोत्त आशिल्लो एक श्लोक हे अति सुंदर श्लोक सुरवेरच्या स्कंदांतू 8 अध्याय 22nd श्लोक नमः पंकजनाभाय
नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. कोणी सांगतावे? प्रयत्न करतावा? हरे कृष्णा प्रभु जी. यस माताजी. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि कोणा काही म्हणून का की आहे? हरे कृष्ण सांग प्रभुजी. सांग. यस हा माताजी. सांगायची वैष्णवी. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे. हरे कृष्णा. पण की माईक ओपन केलेलं असेल ना? हरे कृष्ण प्रभुजी. स्फूर्ती. यस माताजी. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोणा काही जर तू सांगू जात की या 4 वर्षाच्या कमला कमलाच्या पापाकले ना ताज्वारी दोळ आणि आणि कमला म्हण कशिले ना नाबी मागीर पाद कमला म्हण कशी पाद आणि कमला हाल गळे गांगितले मी गेले प्रणाम. देवाला रूपाक गुणगान करता असं अंतु नमस्ते पंकजांग्रे whose feet are engraved with lotus flowers. देवाला चरणा पळयलेरी मस्त नमने मार्क्स असता शंकु चक्र सगळं तसले स्पेसिफिक जावन आशिल्ले मार्क्स त्या अवतारा वयर आसका म्हणाले सांगता आसाची स्क्रिप्चरांतू अशी 5 नमुन्याचे आशिल्ले पॉइंट्स हांग सांगला की अवतार म्हणल्यार कोण म्हणलेले अवतार जावक जाल्यार हे कसा सकट कंडिशन आसा म्हणलेले अशी न्हय की आमकां खूश आशिल्ले एकल्याक कसलेय मॅजिक शे दाखयले त्या व्यक्तीक आमी अवतार म्हूण लेखले म्हूण सांगून स्वीकार करची न्हय. अंतु हे 5 प्रश्न हांव रिपीट करता आसा सुरवेर सांगिल कसा म्हळ्यार शास्त्रांतू ताजे उल्लेख आसता म्हळाले शास्त्र म्हळ्यार कसले श्रीमद भागवतम भगवद्गीतेंतू त्या विषय त्या अवतारा विषय उल्लेख आसता तातूंत उदाहरण पळयलां आमी 3 अध्यायांतू श्रीमद भागवतमांतू पुरा देवाल अवतारा विषय सांगता आसा 25 अवतारा विषय सांगता आसा. त्यानंतर अशी न्हय की जल्लल अवतारा मात सांगिले मुखार सुनेच्या अवतारा विषयी ताय सांगता आसाची तांतू सांगन ती लेखले ना अवतारा म्हूण सांगली म्हण जाल्यार त्या स्वीकार करूनच त्या पटिंगपणान पडूनच मी म्हणाले मना करून घेवका दोन्हीचे आणि कोणेय पक्कन सांगली म्हण जाल्यार तांगेले की त्या विराट रूप कशी अर्जुनाक दाखयलेले तसल रूप दाखोवचे जत्व म्हणाले तांगेले निमगोका तिनीचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जावन आशिल्ले कार्य आमी श्लोक आयकूनच पुराज फुडें ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्श्रिय ज्ञानवैराग्ययोश्चैव भिन्नं भागीत इतिंगना म्हणाले पूर्ण पुरुषोत्तमाक पुरा नमुन्याचे आशिल्ले ऑपुलन्स आसा पुरा नमुने आशिल्ली चंदाय आसा पुरा नमुने आशिल्ली शक्ती आसा तशीच त्याग करचे पुरा नमुन्याचे आसा म्हणाले
तंतु पूर्ण जावन आशिल्ली व्यक्ती ताका भगवान म्हणटाची म्हणाला विंगड कोणाकय भगवान मानाची म्हणून आमी भौतीक जगतान पळोवचे पुरोची आशिल्ले भितरी रिच पर्सन टॉप नंबर 1 म्हणाला आयकून आसका रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड तो दोन्हीचे रिचेस्ट पर्सन जावन आशिल्ले डिफरन्स आसा दोन्हीचे रिचेस्ट पर्सनाल दुड्डू फर्स्ट आशिल्ल्याक आसना नंबर 1 नंबर 2 दुड्ड आसना जाल्यार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानाक साक्षात लक्ष्मी उट्ट आसा पूर्ण जावन आशिल्ल्या तांगेली पूर्णता कंप्लीटली जावन आसा तशीच शक्ती सौंदर्य जावो आता आमी नम पंकज नाभाय कशी आसता तांगेले नेत्र कशी आसता तांगेले नाभी तांगेल्या चरणांत खंयची मार्क आसा ताचे कडेन पळयले आमी तशी पूर्णता आशिल्ले तांगेले तिनीच कसं सांगेल म्हळ्यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ॲक्टिविटीज विच इज नॉट capable to be done by others. गोवर्धन पर्वताचे उदाहरण सांगितलं असं आता या महिन्यात कार्तिक महिन्यात परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 10,000 वैरी भक्तांक ते ओट्टू करता असाची गोवर्धनाल थंय कथा येवच वार आसता सूर्य जाता दिवाळी नेक्स्ट डे तुकून आयतार ताय अति सुंदर जावन आशिल्ले कथा तशीची पूरा भक्त ओट्ट मेळटाची तांगेल चर्च जाता तसल गोवर्धनाक देवान तांगेल सान बोटान उकळल आसा तशीची देवाले विंगड विवरण सांगिल्लें आसा आमी श्रीमद भागवतमान तुमी आयकून आसा पुरो ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मणातनी कृष्णा पोट्टा भुगजत म्हणटना कृष्णान कसं म्हणल्यार तूं वचून ते ब्राह्मणात यज्ञ करता असाची तू ते वचून ते कसले खावचे मेळत की म्हणून निमगे म्हणून तेन्ना कृष्ण गोपालांनी थंय वताची निमगोचे ब्राह्मणाला त्यांनी वतर म्हणटा त्यांनी आमकां फुर्सत ना तुम्ही मागीर येयाची आमी आतां यज्ञ करता करूं वता असाची आमकां देवची आतां फुर्सत ना म्हणून तेंची ब्राह्मणा पत्नीला निमगेताना त्यांनी कसं करता म्हळ्यार पुरा काम सोडून कुडले कृष्णाक आनी बलरामाक ते खाण दिवचेक तयार जाताची सांगिल्ले उद्देश कसा म्हणल्यार आमगेल्या मनांत तूं भक्ती खंयची नमुने रसका म्हणाला आमकां इमिडिएटली कोण देव म्हळ्यार आमकां कळका देव खंयच्या रुपार येता कशें येता म्हळ्यार गोतना दुर्योधना लेत्राकय देव रपून आशिल्लो जाल्यार ताका मना करून घेवची कॅपॅसिटी नाशिल्ली कलियुगान तूं मस्त जाण आमगेल्या सांगताची तूं देवाल नांव काड रे देवाल प्रार्थना कर रे हा म्हणटाचे नियमीत येता येता वताची जाल्यार सौभाग्य म्हळ्यार कशें आसा कलियुगांत आशिल्ले युगधर्म सौभाग्य आमकां मेळ्ळेलें आसा युनीक मॅसेज एंड मिशन कलियुगाचे युगधर्म सांगून दिलेलो आसा आमकां ब्रह्म मध्व गौडीय परंपरांत देवाल नांव काडका म्हणून संकीर्तन करका म्हणून हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे केन्ना करका ब्रह्म मुहूर्ता केल्यार आशिल्ले भितर लायक उणेन 16 माल करका 16 माल म्हणल्यार कसले 108 एक माल म्हणटाची तसल 16 माल कोरका म्हळ्यार सांगिल्लें आसा ताचे काही चड कोरी येता कार्तिक महिना जत्त आसा दामोदर महिना जत्त आसा चड केल्यार तितली लायक तशीच 4 नियम आमी फॉलो करका कसल 4 नियम नो मीट इटींग नो इलिसिट सेक्स नो गॅम्बलिंग आनी नो इंटॉक्सिकेशन ते 4 नियम हांव एक पण निमगेलेलो आसा की आमगेले आमी सान आसतना सकड मस्त प्रोग्राम आवडटा आशिल्ल्याची तेन्ना आमगेल्या कम्युनिटीन तूं हे 4 नियमा विशयी सांगूक सांगनाशिल्लेच न्हू प्रभू म्हणून हांव हिस्क्रेज राधाकुंड प्रभू निमगेले राधाकुंड प्रभून अति सुंदर उत्तर दिलेलें म्हाका आसा कसं म्हणाली गौड सारस्वत ब्राह्मणा तांकां ते सांगता म्हणून ना ते 4 नियम तांणी फॉलो करचे मितीना
ताजी आवश्य ना देवाल नाव काडी म्हणला मा सांगला पुरो देवाल नाव मात्र काडूक वपास वपास कलियुगा धर्म जल्मी ती संका जाता हे 4 नियमाविषयी वपास वपास संका म्हणून नाशिल्ले म्हणून जाल्यार आता काला कसं करता आसचे आमी विंगड विश्वासाक पळोवन तांगेल नमुनेर जावचे प्रयत्न करता आसची तंतू 1-2 नियम आमी विसरताची की तांणी करता आसत आमकां कसो प्रॉब्लेम आसा आमी करूं येता म्हणून आमकां या परम सौभाग्य म्हणलेलें आसा असले एका कम्युनिटीन तूं आमी जन्म घेतील आसा आमगेल प्रार्थना आमकां आसा की असले एका परंपरांत आमी येयला आसा देवाल विशय सानस्तन दवरून घरकडेन सांगून दिताले आसाची देवस्थानां व्हरताले आसाची हात दवरून आमकां भजन करयताले आसाची ते एक सौभाग्य तुमी विंगड कडेन विंगड फेतान तूं पळोवचेक मेळना इतलें सुलभेरी आमकां तें सौभाग्य मेळलेलें आसा तांतू सान आसतना आमी पळयता मस्त पंत आमगेले आज्जो आमगेले पूर्व आशिल्ले एन्सिस्टर्स तांणी 4 नियम म्हणलेले तांकां फॉलो करचे म्हणलेले सांग म्हणून ना तांकां गोत आसा कसो तें म्हणून प्रार्थना करची मात्र तांणी प्रयत्न करता आशिल्लेची तांगेले अनुकरण करूंक आमी प्रयत्न करूं येता आमकां हें सौभाग्य मेळलेलें मितिना लास्ट पॉयंट देवाले ते अवतारा वयरी मार्क्स जेवो कसले स्पेशल फीचर्स आसका म्हणून आमी पळयलें आसा पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण परमात्माले हातारी आनी चरणांतू ताजे शंख चक्र गदा पद्म तांगेले ताजे मार्क्स पुरो आसता म्हणाले तसले एक व्यक्तीक मात्र आमी अवतार म्हणून सांगयत ना म्हण जाल्यार आमी स्वीकार करूनच जे म्हणाले आमी आयचे टॉपिकांतू मना करून घेवका हांव हांगा कथाक विराम दिता आसा कसलेय चुकी जाल्या म्हण जाल्यार म्हाका क्षम कोरका वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन श्रीला प्रभुपाद की जय जय गौर प्रेमानंदे दामोदर महोत्सव की जय कार्तिक महोत्सव की जय थैंक यू वेरी मच ओवर टू यू माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद इतले सुलभेर आमकां तुमी सांगून दिले कशी आमी देवाले आयडेंटिफाय करचे म्हणून आता कोणाक फर्स्ट प्रश्न असल्यार विचारयात प्रभुजी धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभुजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी लायक जाले सेशन प्रभुजी एक सेकंड कॅन्टो दोन्ही स्कंदा भागवतांतू ब्रह्म सांगता म्हाका हे भागवत कृष्णाक सांगलें ब्रह्मान नारदाक सांगलें नारदान वेदव्यासाक सांगलें विस्तार करूक सो फर्स्ट कृष्णान ब्रह्माक चार की श्लोक सांगिल्ले मागीर ब्रह्मान नारदाक सांगलें नारदान वेदव्यासाक प्रचार करूक हें सांगलें तांतू अशें दिसता की ही कृष्ण लिला आनी जावच्याच म्हळ्यार म्हणके दिसता म्हाका वाजितना म्हळ्यार हे भागवत विंगड कल्पांत म्हळ्यार कृष्णा लिला विंगड कल्पा जावन आशिल्लो आसता पुरो जाल्यार हे भूमंडला वयरी जावची फुडेची कृष्णाने सांगिल्ले म्हणून म्हाका एक डावट वैवा हरे कृष्णा मात्र माताजी मस्त मस्त धन्यवाद या प्रश्न दिलेले का श्रीमद् भागवतम वेद कृष्णाले जन्म जाल्ले ब्रह्माले एक दिसांतू आमगेले खंयचे वैवस्वत मनो कृष्णाले जन्म जाल्ले आसता त्या वेळार तशीच तेंची कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभू जन्म जाल्लो आसा ते तांगेले दोगाले जन्म दिसांत एक पंत ते स्वयं कृष्णाल रुपार येवचे जाल्यार द ब्रह्माल एक दिसांत तांणी हे भुंयत येताची आमकां ते मात्र गोत भुंयत येयले गोलोक वृंदावना विशय हायर स्टेजान सांगचे तें श्रीमद भागवतमाचे ज्ञान मना करून घेतील कशें म्हणल्यार फस्ट
ब्रह्माक दिल्लेलं आसा. तांणी तपा तपा म्हूण सांगून तो वता तांकां तें ज्ञान दिल्लेलं आसा. आणि त्यांनी त्या नारद मुनीक आणि नारद मुनीन त्या व्यासदेवाक सांगून दिलेलं आसा. व्यासदेवान कसं केलेलं आहे, व्यासदेवान तांत बरें कंपाईल केलेलं मात्र. व्यासदेवान ते का उद्भवलेलं नाही, त्यांनी कंपाईल केलेलं आहे. इथे कंपाईल केलेलं आहे आमगेल तसले बद्ध जीव येता त्या बद्ध जीवाक श्रीमद भागवतम आयकलेलं वरी मुगेल फूड येशील जणांन ऐकलेलं वरी ऐकलेरी रिप्रोड्यूस करू जायना आणि मना दवरू जायना ते बरयलेलं रुपार कोरून आमकां मनाक कोण दिलें. आय होप आय हॅव ट्राय टू आन्सर. कसले ऍड करू आसल्यार कोडी येता कोणाकय विंगडाक. हरे कृष्ण मिगेल प्रश्न म्हळ्यार श्रीमद भागवत द्वापर युग जात्तरी बरयलेले की फूड बरयलेले म्हळ्यार कृष्ण लीला हांगा आमगेल भूमंडला वयर जावच फुडें बरयलेले म्हण पॉयंट म्हळ्यार तशी. माताजी एक दिसू आम्यास चिकनचत एक मन्वंतरांत ब्रह्माल एक दिसांत ताजी फुडली दीस तशी जावन आसतात न्हू. कितली की वय मल्टिपल डेज आसतात. ब्रह्माला 100 years ऑफ लायफ आंतू कितली की फुडली जाल्लेली आसता आनी ताजे फुडें हेंच कृष्ण रिपीट जावन आसता. वय करेक्ट तेंची हांवें तें सांगचें विंगड कल्पा जावन आशिल्लें तशी करेक्ट. तें ह्या भागवत आयिल्लें म्हण. येस. ओके अशी ते सेकंड कॅन्टो वाजितना अशी दिसता की आनी जात्ता म्हूण सांगता हा 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 मुखार तशी सून येता म्हळ्यार बरी. ओके. येता म्हळ्यार की सांगता ब्रह्म नारदाक तेन्ना ते तशी तेन्ना अशें दिसता की आनी जात्ता म्हूण सांगता ब्रह्म. सो हांव तेन्ना भूमंडला वयरी जावन आसा न्ही कृष्णा लिला म्हणून हांव म्हाका तेन्ना तशी फील जालें. चतुश्लोकी भागवत सांगता पुरा सुरवेच. वय तशी ते करेक्ट हांव केलें म्हणून निमगेलें तुमकां. हा ते ऑलरेडी जावनूय आसता फर्स्ट आता फर्स्ट टायम येता जावन आसा ना फर्स्ट डे आंतू वय आमगेल वय ब्रह्माला तेंची विंगड वय ब्रह्मानंतू जावन आसता. आमगेल करेक्ट चारू करेक्ट चारी मात्य आशिल्ले ब्रह्मू मस्त वय मस्त नमुने मस्त ब्रह्मा आसाची युनिवर्सल. वय सेकंड कॅन्टो शॉर्टली पूर लील सांगता नारद पूरा सांगता शॉर्टली पुरा तशी आनी जाता अशी जाल्लें म्हूण शॉर्टली पुरो सांगता. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा. तेन्ना थँक्यू. कळटा तेन्ना कळटा की भगवंतू कशी म्हळ्यार तांतूच तेन्ना कळटा आमकां म्हणून हांव सांगचें हें सांगिल्लें. हरे कृष्णा. थँक्यू. थँक्यू. अनेकांचे प्रश्न आसा कोणाकची निंगुया. हरे कृष्ण. कोणाले प्रश्न जाल्यार हांव मुरलीधर प्रभुजीक मस्त प्रणाम सांगून एक शॉर्ट जावन वापस सांगता. हांव एक आमकां आमगेल उडगासाक तांणी देवालयांनी स्मरण करून गुरून स्मरण करून आमकां आज कशी देवाक आयडेंटिफाय करचे मस्त जन तांणी म्हणल्या मरीची मस्त जन येवन सांगुयात आमकां देव न्ही म्हणून. बट आमी कशी कळटा आमकां एक सिंपल मिन्स आमगेल कशी आमकां ते मस्त तांणी पुरा पॉयंट सांगले. मेन मुख्य पॉयंट तांणी सांगिल्ले. शास्त्र प्रकार विवरण आनीक सत्व गुण मुखारसून देवा लेगी पावच्याक आमी सत्व गुण आमगेल चड कोण नेमचे मागीर देव कशी फूल परफेक्ट आसा. आमी केन्ना जाल्यार आमी मनुष्य तांणी सांगल्या वरी माधवाचार्यान आनीक आमगेले GSB आमकां म्हणलें ते एक भाग्य ते तेशें जावन आमकां कळटा देव आनी आमी देव ऑलवेज फूल 100% आसता फूल परफेक्ट जावन आसता. तांणी 2-3 एग्जाम्पल कितले लायक चंद कोन्न दिला म्हळ्यार आमकां तें पुरा गोत आसलें. देव पुरा गोपी ओटू तांणी फूल तांगेले फॉर्मान फूल फॉर्मान आसताची हर एक गोपी ओटू तशीच ही तांगेल हर एक बायलां ओटू 16,000 ताजे पशी चड तांगेल बायलां ओटू देव खंयची देवनारद म्हणून पळयता देव पुरा कडेन आशिल्लो पुरा कडेन फूल फॉर्मार आशिल्लो. ते जावन कोणाक ते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देवालें कशी आनी
देवाले ते लीला, देवाले ते ऍक्टिव्हिटीज, देवाले ते स्ट्रेंग्थ म्हळ्यार गोवर्धन पर्वताक एक सन बोटार एक सन कृष्णान सन बोटार गोवर्धन पर्वताक उखोळ्ळू दाखयलें तें कोणाक करूं जायना. आनी शास्त्रांत सांगिल्लें तेंच आमी फॉलो करता. तशीची प्रभुजीन आमकां सांगिल्लें आमी जस्ट खंयचेय कोणें म्हणटा कॅन्डल पळोवन मेडिटेशन करचें, कसलें पळोवन मेडिटेशन करचें. आमकां शास्त्रांत तुका कशें सांगिल्लें देवा वयर मेडिटेशन करचें. आनी कलियुगांत आमकां हे युगांत